Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. त्या MJPक सांगात म्हाका दिसता हांगासर MJPचो शिव घेवन कोण तरी नाचता तेका सांगात ती वेस्ट बेंगालची कोणटी कोण ममता दीदी म्हणटात कोण म्हणपा लागले शांतादुर्गा हांवें म्हटलें आमच्या देवीक कंपेर करूं नाकात जिच्या राज्यात अत्याचार जाता अरे महिला मुख्यमंत्री असताना महिलांचेर अत्याचार इलेक्शन जाल्या उपरांत तांचो खून जाता तांचेर रेप जाता म्हणून तेका कळना म्हाका दिसता पयर मॅनिफेस्टो रिलीज करतना तेकाच लागून तो वचोंक ना तुटोय शकता सांगून जो तुटोकूय बी शकता आतां भियाला तो खरें हांव सगळ्यांक सांगतालो भिवपाची गरज नाका म्हणून सुदीन ढवळीकार भियाला सावड्ड्या गृहमंत्री अमित शहाचे सभेत टीएमसी आणि मगोची युती तुटतली म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्या उपरांत सुदिनाची ही जाप जाहीरनाम्याचे रिलीजा वेळार खंय ढवळीकार बंधू क्वॉरंटीन तो तरी भायलो काय भितरलो हो गोंयांत प्रसिद्ध आसा हांव ताका विचारता भारतीय जनता पक्ष गोंयचो काय कितें काय वेस्ट बेंगाल भारता भायले पूण म्हणटा कितें विमेन थंय आसून तिचेर अत्याचार जाला हांगा मंत्र्यांनी अत्याचार केला त्या विशीं उलया ज्या मंत्र्यांनी महिलांचेर अत्याचार केले ते काँग्रेसच्या लिडरांनी ओपन केल्या प्रकाशनाला येऊ शकणार पण तुमचे बंधूंचं काय बघा तुम्हाला माहीत नाही बंधूच्या मुलीला कोविड झालंय आता कोविड झाल्यानंतर डॉक्टर काय सांगतात की तुम्ही कोणाला भेटू नका म्हणून खुद्द मला थंडी झाली मला ताप आला मी 4:30 ते 5 वाजता जाऊन स्वतः कोविड टेस्ट करून आलो आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मग परत फिरायला गेलो फोण्या सावड्डे खंय मोगोचे बाले किल्ले सीट वता म्हूण बीजेपी भिल्या कालची परिस्थिती जर पळयत तुमकां दिसना भारतीय जनता पक्ष भिला होम मिनिस्टर जेन्ना एका सावड्डे सारख्या मतदारसंघात वता त्याच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता फोंडे सारके दोन्ही म्हज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी 100% हांगा आमचे निवडून येता तृणमूल मगो युतीचो मुख्यमंत्री उमेदवार म्हूण ढवळीकाराची हवा जाल्ली मात अजून मेरेन युतीची तशी कांयच घोशणा ना सुदीन म्हणटा आपुणूच मुख्यमंत्रीचो फेस चेंज झाला आमचो मुख्यमंत्रीचो फेस ह्या दिसांत आमी डिस्कस करून घेतले ह्या दिसांत जे फोटो आयल्या त्याचे वयल्यान तुमच्या लक्षात येवपाक जाय पूण तरी आसतना व्हेरी इम्पॉर्टंट इज डिसिजन बाय बोथ द टीम्स स्टुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी